नमस्कार. पोया प्रायम खबरो. रक्षा मंत्रालयान डिफेन्स एक्सपो आणि एरो शोक बेतलातली जमीन दिल्या कायमची. जेन नेक्स्टान दाखयलो डॉक्युमेंट. मुख्यमंत्री म्हणतात तशी कबलात जाल्लीच ना. आपलो गांव मतदारसंघांनी गुंतवणूक करपाक एनआरआयक म्हजो गांव म्हजे गोंय येवजण. रस्त्यार आता एलईडी लायटी. मुखेल आणि राज्य माहिती आयुक्तांच्यो नेमणुको. सातव्या वेतन आयोगाच्यो शिफारशी चालीक लावप हे मोठे वजें. मात सरकार फाटी सरचो ना. गरज पडल्यार केंद्राची मजत घेतले. मुख्यमंत्री उलयलो मिडियाकडे. 46वा इफ्फी सुरू. अभिनेतो अनिल कपुरान केले उक्तावण. अरुण जेटली म्हणतात फिल्म महोत्सवाक गोंयासारखे आनीक बरें वातावरण ना. संगीतकार इलयराजाचो भोवमान. आणि आयएसएल प्रोफेशनली आय लिगा परस फुडे. भारताचो आदलो कोच आर्मांदान उक्तायले मत. एफसी गोवा टीम कोलकाता वचपाक सरली भायर. आयतारा कोलकाता आड मॅच. खबरो विस्तारात. गोंय सरकारान बेतलातली जमीन डिफेन्स एक्सपो आणि एरो इंडिया शो कायमची सुवात म्हण दिल्या हे आता स्पष्ट जालां. रक्षा मंत्रालय बेतलांत मार्चांत डिफेन्स एक्सपो आणि एरो शो घेता. हो एक्सपो गोंयांत कायमचो उरतलो हे दाखोवपी डॉक्युमेंट मिडियाच्या हाताक लागला. सरकारान बेतलातली जमीन एक्सपो आणि एरो शो कायमची दिल्या म्हण प्रुडंटान ह्या आदींच उक्ताडार हाडिल्ले. मुख्यमंत्री पार्सेकार मात म्हणटा एक्सपो खंय तात्पुरतो. कायम सुवातीचेर कबलात केल्ली ना. बेतलातली जमीन कायमची रक्षा मंत्रालयाक दितात हे दाखोवपी डॉक्युमेंट आता मिडिया मुखार आयला. रक्षा मंत्रालय बेतलान डिफेन्स एक्सपो आणि एरो इंडिया शो घेवपाचो प्लान करता. एक्सपो येता त्या मार्चांत जातलो. That chief minister should explain to the people of Goa on these expos, because documents are clear cut. ताणे जे गोंयच्या जनतेक जे दिशाभूल करपाचे दिशा घेतल्या ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. डिफेन्स एक्सपो आणि एरो शो म्हळ्यार विमानांच्या शो खातीर रक्षा मंत्रालय बेतलातली जमीन कायमची दितले म्हूण प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो. एक्सपो बरो जालो जाल्यार इफी भशेन फुडें कायम उरपाचो म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. आता मुख्यमंत्री म्हणटा एक्सपो ते सुवातेर कायमचो जातलो म्हूण रक्षा मंत्रालया कडेन खंय समजिकायेची कबलात केल्ली ना. आमी दिवना, आमी दिवचेय ना. तशी ऑफिसरान बरयलें म्हणून कांय हरकत ना. हांव रक्षा मंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा ह्या विशयाचेर. 5 दिसाचो जो एक्सपो आसा तो आमी पळोवया. तातूंतसून कितपत बेनिफीट आसा हें पळोवया. 5 दिसाच्या एक्सपो खातीर ताणें पयलीं 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो तांकां जागा वापरपाक, लेवल करपाक, प्लॅटफॉर्म करपाक बीन दिवपाक कांय हरकत ना. आमचो सरकार निर्णय आमी खंयच एग्रीमेंट केला तर ताणें फायलीर बरयलें आसात, कांयच हरकत ना. आमी एग्रीमेंट करून कांय कोणाक दिवंक ना आसा. त्यामुळे एग्रीमेंट करपाचें हे ताच्या नंतर आमी करतले. 5 दिसाचो एक्सपो आमी पळोवया पयलीं. पर्मनंट लँग्वेज टेम्पररी सुद्दां 5 दिसां खातीर दिल्ली आसा ती. बेतूल पठारावेली सुमार 12 लाख चौखण मीटर जमीन ओएनजीसी कडेन आसा. तातली फक्त 15% जमीन ओएनजीसी वापरता. 2 लाख चौखण मीटर जमीन सरकारान एक्वेरियमाक दिल्या. आता पठारावेली आयडीसीची उरिल्ली 6 लाख चौखण मीटर जमीन रक्षा मंत्रालयाक दिल्या. थंय लोकांक उपकारा पडपाचे प्रकल्प उबारचे म्हूण लोक म्हणटात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारान म्हजो गांव म्हजे गोंय म्हण येवजण काडल्या. येवजणे खाला एनआरआय तांच्या गोंयच्या मतदारसंघांनी प्रकल्पाक अर्थीक आदार करपाक शकतले. केंद्र सरकाराच्या एसएनएलपी येवजणे खाला रस्त्यावेल्यो एलईडी लायटी करपाचो प्रकल्प पीपीपी तत्वार घेतले. कोमुनिदाद समित्यांची वेंचणूक प्रक्रिया बदलपाचो निर्णय शुक्रारा मंत्रिमंडळान घेतलो. मुखेल म्हायती आयुक्त म्हण प्रशांत तेंडुलकर जाल्यार राज्य म्हायती आयुक्त म्हण प्रतिमा वेर्णेकार आणि जुनियो डिसूजाक नेमपाचो निर्णय जाला. असो आसा आर्टिकल 50 अशें आसा. फॉर आर्टिकल 50 ऑफ लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा नंबर 2070 dated 15/4/61 the following article shall be substituted, namely article 50, person who has served as a member of the managing committee for 1 term may contest election for immediate next term of 3 years.
जो पयलीं डिसअलाव केल्लो तो ही मे कॉन्टेस्ट. द कॅबिनेट हॅज रिजॉल्व टू अप्रूव to send recommendations to Honorable Governor to appoint Shri Prashant S.P. Tendulkar for the post of State Chief Information Commissioner and to appoint Ms. Pratima Vernekar and Shri Joino D'Souza for the two posts of State Information Commissioner. सगळे रिप्लेसमेंट हे पूर्ण मोफत जाता. आता लगेच तांकां काम दितले. सादारण आमी 6 म्हयन्यांत ताणें काम कंप्लीट करचें म्हटलां. गोंयच्या सगळ्या रस्त्यांचेर LED लायट्स 1 पैसो खर्च करनासतना आमकां फुडल्या 10 वर्सांच्या सेविंगाचेर जावन वता. स्कीम फॉर वॉलंटरी डोनेशन कॉन्ट्रिब्युशन्स बाय गोवन एक्सपॅट्रिएट्स अँड नॉन रेजिडेंट गोवन्स फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. ह्या स्किमीचें नांव आसा म्हजें गांव म्हजें गोंय. सातवो वेतन आयोग चालीक लावचे पयलीं सरकार अर्थीक गणित आनी बाकीच्यो गजाली तपासून पळयतले. सरकाराच्या तिजोरेचेर कितलो भार पडटलो ताचोय अभ्यास करतले म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. गरज पडली जाल्यार सरकार केंद्राकडच्यान आदार घेतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. 7व्या वेतन आयोगाच्यो शिफारसी चालीक लावप हें मोठें आव्हान, मात सरकार फाटीं सरचो ना म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. 7व्या वेतन आयोगाचो रिपोर्ट बेरेस्तारा केंद्र सरकाराक दिला. 7व्या वेतन आयोगाच्यो शिफारसी ब्रेस्तारा केंद्र सरकारा मुखार दवरल्यात. वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण मूळ पगाराचेर 16% वाड सुचयल्या. 54 लाख पेन्शन धारक आनी 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांक ताचो आदार जातलो. भत्ते धरून पगारात 23.5% वाड जातली. कमीत कमी पगार 18,000 केला आनी वर्साक 3% वेतन वाड सुचयल्या. अर्थ मंत्रालयान नेमिल्ल्या समितीच्या सुचोवणे प्रमाण 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींचो कामगारांक लाव मेळटलो. आयोगाच्या शिफारसींक लागून केंद्र सरकाराचेर 1,02,000 कोटींचो भार पडटलो. गोंय मायनिंग बंदीक लागून पयलींच अर्थीक अडचणीन आसा. गोंयाक 7व्या वेतन आयोगाचें वजें कशें पेलवतलें काय म्हूण मुख्यमंत्र्याक प्रस्न घालो. कितें गरज आसा, आमकां कितली गरज पडटा, आमची तजवीज कितें आसा, पूण सादारणपणे लोकांक जेन्ना बेनिफीट दिवचो आसता त्या वेळार हें सरकार तयारेन आसता. ना येवन पयलीं लेट अस वर्क आउट द अमावंट दॅट इज निडेड. अरे लोकां पर्यंत दिवपाक आमकां सगळ्यो गोश्टी परवडटात. दीस हॅज बीन द स्पेशालिटी ऑफ द गव्हर्मेंट. 7th पे कमिशनाचें कितें येता जाल्यार आमकां सदांच आनंद आसता. आमकां चॅलेंज आसा हें आमकां कळटा. वी आर हियर टू फेस द चॅलेंज. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.